आज पेडणे तालुक्यान रुद्रेश्वर रथ यात्रेचे रितसर आगमन जाल्ले हा आणि त्या निमतान हांगासर जे कोऑर्डिनेटर पेडण्या तालुक्या पेडण्या मतदारसंघाचे कोऑर्डिनेटर बाब उमेश तळवणीकर तसेच जेडपी बाब रंगनाथ कलशावकर आणि बाकीचे समस्त रुद्रेश्वर भक्त हे सगळे हांगासर जमलेले सगळ्यांचे स्वागत तुमचे तसे मिडियाचे स्वागत। रुद्रेश्वर रथ यात्रा कालसून हरवाळ्या मंदिरांसून सुरुवात जाली ती थेट असनाड्या सिरसय आणि आज डायरेक्ट बार्देजांसून परतून पेडण्या तालुक्या पासत 2 दीस ही वास्तव्याक आसतली कुल तालुक्यान तशें आयज पेडण्या मतदारसंघ म्हणून आमी फाल्यां मांद्र्या मतदारसंघान आसतली तेच्या उपरांत शिवोले वयतली बार्देजान वयतली असो करून 27 तारीख मेरेन जो 22 दिसाचो हे रथ यात्रेचो जो प्रवास आहा हो घडोवन येतलो। ही रथ यात्रा काडपाचो मुख्य हेतू की रुद्रेश्वर देवाक आमी पळयल्ले आहा की हरवाळ्या जो 98% आमचो हिंदू समाज कदाचित बाकीचे थोडे 2% सोडले की कोण नरसोबाची वाडी वयता बाकीच्या जाग्यार वयता पण 98% हिंदू समाज आमचो जो आहा सगळ्या जातींचो सगळ्या समाजाचो म्हणया आमी हे रुद्रेश्वर देवाच्या पांया वयता आपल्या पुर्वजांक मोक्ष मेळचो म्हणून आणि त्या निमतान आयज वो रुद्रेश्वर आणि थंय वचून आमकां सगळ्यांक मोक्ष मेळटा सगळ्यांक आमकां खबर आहा पण त्या निमतान आयज रुद्रेश्वर सबंद गोमंतीय के जे सनातन धर्मीय आहा आमचे हिंदू संस्कृतीचे जे मानणारे लोक आहा हिंदू संस्कृती मांडपी आहात यांका दर्शन दिवपाक लागून आयज रुद्रेश्वर स्वता आपल्या तालुक्यान म्हणे आपले विलेजीन गांवान येयल्लो आहा शहरान येतलो सगळ्याक गोंयभर फिरतलो तेन्ना समस्त जे भाविक आहा हांकां एक विनवणी आहा एक नम्र विनंती आहा की सगळ्यांनी न चुकता जेन्ना देव आमच्या दारान येता देव आमच्या गांवान येता तेन्ना न चुकता देवाचे दर्शन घेवचे देवाचो आशीर्वाद घेवचो। मुख्य रुद्रेश्वर हो सगळ्यांचो देव हो पर्टिक्युलर समाजाचो ते समाजाचे जे आसूंक शकता भंडारी समाजाचे देवूळ महाजनपद हे देवूळ असता पण जो देव असता भितर हो समस्त प्रजेचो देव असता आमी ताका जातीचेर सुद्दां आमी वेगळो करूंक शकना पण तरी आसतना सगळ्यांनी हेजे दर्शन घेवचे। पेडण्या तालुक्यान काल जशें आमी बार्देजान भव्य स्वागत केल्लें आयजूय बरें स्वागत जातलें। आयज सान मेरेन जेन्ना आमी पळयतले तुमी पत्रकार आसचे सान मेरेन आमी पळयतले म्हाका दिसता सगळे जाती पेती सगळे विसरून सगळे एक जाण हो आमी रथ यात्रा पूर्ण सक्सेसफूल करतले आणि 27 तारखेर जेन्ना आमी मंदिरान वयतले तेन्ना भव्य व्हडले रथ मिरवणुकीन आमी साखळे हरवाळ्या जेन्ना वापसी जातली देवाची त्या दिसा शिवरात्र आसता म्हयन्याची ती शिवरात्र आमी म्हयन्याची शिवरात्र प्रत्येक म्हयन्याक हरवाळ्या शिवरात्र पालखी भायर सरता ती आमी व्हडा दबाज्यान मनयतले। आयज आमची रुद्रेश्वराची पालखी हाडपाचे एक म्हत्वाचे जे आयोजन केल्ले आसा हांव सगळ्यांत पयलीं तेंचे अभिनंदन करता आणि ह्या पालखीचे आता महाकाजनान जे हांगा तेचे हे जाल्ले आसा तेचे हांव स्वागत करता। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही जी संकल्पना मनान हाडप म्हणजे हीच एक व्हडली गोष्ट आसा ज्यांच्यानी हे आयोजन केला त्यांचे हांव खरेंच मनपूर्वक आभार मानता की त्यांच्यानी प्रत्येक घरांनी हे तेचो जो हे आसा स्वागत जे आसा किंवा ते ज्यांची कोणाची इच्छा आसना की तांकां पावोंक जायना तांकां आयज घरान हे मुर्तीचे आगमन जाल्या उपरांत तेचे जे देवाचे जे कितें इम्पॉर्टन्स आसा ते तेंचे पर्यंत पावपाचें जे हे काम केलां तेंचे खरेंच कौतुक करपा सारकें। आणि प्रत्येक गोष्ट आयज एक रुद्रेश्वर देवस्थान हे आसा हे खरेंच एक एका समाजाचे अशें न्हू तर आख्या देवांनी देव व्हडलो कोण तर रुद्रेश्वर देव असे सगळे जाण मानतात आणि आयज तेचेच जे घरांनी जांकां स्वागत करपाक मेळटा हे खरेंच आमी ज्यांच्यांनी आयोजन केलां तेंचे परत एकदा म्हाका अशें दिसता की मना पासून हे करपाची खूब पयली गरज आसली पण त्याच निमतान आयज हे तेंचे कडल्यान घडटा कळ्ळें। हेचे प्रत्येकान आवर्जून हेचे स्वागत बरे तरेन करचे आपली इच्छा कितें आसा ती तेच्या फुड्यान दवरपाची कित्याक हे देवस्थानच अशें आसा की प्रत्येकान आपली मागणी मागलेली पूर्ण जाता अशें देवस्थान आसा आणि त्याचो सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवचो आणि सगळ्यांनी तेचे जे स्वागत आसा तशेंच त्याच्या मिरवणुकीन तेंच्यांनी सहभाग घेवचो आणि पुढे अशीच पालखी भरगच्च आणि प्रतिसाद दिवन सगळ्यांनी आपले योगदान दिवन फुडें व्हरचें इतलेंच सांगता। रुद्रेश्वराची पालखी आज सुरवात जाता हेका लोकांनी बरो भरगत साथ दिवपाचो प्रत्येक गांवांनी वचून सगळ्यांचो हातभार लागानी आमी जर पुढे जर सरले जाल्यार शिवशंकराचे स्वरूप म्हणटात ते मोठे आहा
आदिस्थान हा आणि ह्या आदिस्थानातून सगळी निर्मिती झाली आणि आज आमची जी रुद्रेश्वराची जी पालखी हा त्याचे एक रूप हा आणि एक अशी भावना निर्माण झाली की सर्व समाजातील लोकांक एक जी समाजान जी विकृती निर्माण झाली हा ती खंय तरी थारावपाची संत जावपाची आणि एकामेका भावबंदकी ही वाटपाची अशा स्वरूपान हे आम्ही ही पालखीचं स्वरूप केला हा तो खंयच्या धर्माचो असो किंवा आणखी खंयच्या खंय पर्यंत आणि कशा पद्धतीने कार्यक्रम तुम्ही आखलेलो असा आणि एकंदरीत या याची स्वरूप जे आमचे हरवाळे भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत असा त्याची रथयात्रा कालच्यान स्टार्ट जाल्या ती 6 तारखेच्यान स्टार्ट जाली ती आमची किरणबाई आसा थिवी मतदारसंघात त्याचे आगमन झाले आणि आयज पेडणे मतदारसंघात ती महाराजन येथे पावल्या बरे आयुष्य आरोग्य दिवचे असे आमच्या समाजाचे एक धोरण असा त्या खातीर आम्ही सगळ्या 12 तालुक्यांनी भंडारी समाजान ताती लीड घेतल्या पण हो रुद्रेश्वर देवस्थान हे बहुजन समाजाचे सगळ्या लोकांचे जे हिंदू संस्कृती हिंदू धर्म जे मानता त्या सगळ्यांचे हे देवस्थान आणि त्या माध्यमातून एक अशी जनजागृती जावची की जे काही समाजान घटक कितें हेवटेन तेवटेन सगळे गोष्टी जातात तांकां मनशांती मेळची ह्या उद्देशान ही आमची गोंयभर यात्रा आसा त्या खातीर आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष जे आसा ते माजी आमदार किरण कानोळकर आसा आमचे जे गोंयचे प्रमुख आसा ते माननीय मंत्री रवी नायक आसा आणि सावथाचे अध्यक्ष आमचे माधव नायक आसा हांच्यांनी आणि आजी माजी आमदार आणि आमच्या गोंयच्या तमाम समाज बांधवांनी ही यात्रा आज सुरू केल्या ताका ह्या माध्यमातून हांव त्या टिमीक शुभेच्छा दिता आमच्या पेडणेकारांकूय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आता रूट आमचो तालुको व्हडले असल्या कारणान आमकां सगळीकडे वचोंक मेळटले अशेंय बी ना पण लोकांनी समजून घेवचे मेन स्पॉट आमचे महाप्रसाद हो आमचो खाजने परसकडे माऊली मंदिर आसा थंय जातलो आणि रातचे जे आमचे कार्यक्रम आसा तो गणेश मंदिर आमचे पेडणे आसा गडेकर फाटल्यान थंय आमी भजन कीर्तनाचो प्रोग्राम दवरला ज्या मनशांक आमच्या तमाम बांधवांक जर आयज सकाळच्या आदेशाक जर येवंक ना मेळ्ळे जाल्यार तांच्यांनी तेचो ह्या यात्रेचो दर्शन घेवचे महादेवाचा आमच्या रुद्रेश्वराचा आशीर्वाद घेवचो अशें हांव पेडणेच्या तमाम बांधवांक एक आव्हान करता। तुम्ही पळयतात GNH।